कुटुंबाची जी आमची सगळी भयणी आसा, तशेंच श्रद्धा आमोणकर आनी तेंच्या बरोबर आमचे कावन्सिलर, एक्स चेअरपर्सन, तेंच्यांनी सगळ्यांनी जो मुरमाड वचून जी BJPची महिला असली तांकां आव्हान केलेलें आनी तांकां सांगलेलें की बाबा तुमचो जो पयलींचो मिनिस्टर आसा जो रिजायन जालो एक कांडाक लागून, आनी तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कसलो कांड तो, आनी आयज जेन्ना तेकाच त्याच मनशाक जेन्ना टिकेट दिल्लेली आसा आनी जे ते उलटे आमचेर आरोप करता की हे बाबा सत्य ना म्हणून, सो आमी ताका चॅलेंज केलेले जेव्हा तेणें दामोदर सोमारदीस जो दामबाब जो आमचो ग्राम देवता आसा देवळान येवन तेणें सोपूत घेवचें म्हणून ताका टायम दिलेलो 12:30, बट तो अजून पर्यंत हांगा देवळान येवलो ना तेजे सपोर्टर येवना, ना तेजी फॅमिली येवना. आयज हांव म्हाजे फॅमिली आसा म्हाज्या बरोबर, म्हाजे सपोर्टर आसा आनी दामबाबा कडेन नाल्लाचेर हात घेवन आमी सोपूत घेतलेलो आसा. जे कितें हांवें तेजे एक्सपोज केल्लेलें आसा, जे कितें हांवें तेजे लोकांच्या समोर हाडलेलें आसा, जो तेजो कांड तेजो एक्सपोज केल्लेलो आसा, हो कांड सत्य आसा म्हणून आमी शपथ घेतलेली आसा. कित्याक हांवें जे उलयलेलो आसा ते आयज पर्यंत खरें उलयलेलो आसा आनी म्हाका दिसता देवाच्या वयर खंयचोच कोर्ट ना. आमी देवा कडेन प्रणाम जाल्लेले आसा आनी तेचो शपथ घेतलेलो आसा. जें हांव आयज पर्यंत उलयलां तें खरें उलयलें आसा. तेज्या जर मनान जर मात सुद्दां खोट नासली आनी तो खरें उलयता म्हणून आपूण सांगपाचो आसलेलो जाल्यार तेणें येवन हांगा शपथ घेवंक जाय आसली. आयज तो हांगा येवना हेज्या वरसून तुमकां कळटा आनी मुरगांवच्या जनतेकूय हांव सांगपाक सोदतां कितें बाबा ताका तुमी विचारा तो कित्याक येवना शपथ घेवपाक. जर तेणें हो कांड करूना जाल्यार तो कित्याक येवना देवाच्या समोर, जाल्यार तेणें सांगचें बाबा आपल्यान कांड केला म्हणून आपल्या तोंडान सांगचें, इशू काबार करुया. सो आयज पर्यंत तो कितें सांगना बाबा आपल्यान केला काय ना हेवूय सांगना. तो गव्हर्मेंट मशिनरी कडसून पुलिसांक घट धरून टिकेट मेळोंक जाय म्हणून आदले दीस ताका ते म्हणटा कितें केस आमी डिसमीस करता. सो अशी इश्यूज जाल्लेले आसा. सो लास्टाक तुमकां खबर आसतलें, सगळे जनतेक खबर आसतलें हांगा जे आसा आमचे सगळे मुरमाडच्या लोकांक कितें आमी देवाक म्हणटा ते सारके भियाता. लास्टाक देवाच्या फुड्यान एक सपूत घेवपाक लागून जर मात तरी म्हाज्या मनान खंय तरी खोट आसली आनी फटींगपणां आसली जाल्यार म्हाजे कडेन इतली म्हाज्या फॅमिलीक घेवन हांव केन्ना डेरिंग करपाचो न्हू इतलो देवा कडेन फोट उलोवपाचो. जर हो कांड करूनासलो जाल्यार एक म्हाज्या प्रेस कॉन्फरन्साचेर तो सांजचो कित्याक रिजायन जालो ताका गरजूच नासली. ताणें येवन छाती थोपून लोकांक सांगतलें बाबा हो संकल्प म्हणटा तो फटींग उलयता. तेन्नाच तुमकां कळ्ळें की बाबा जे हे आसा ते खरें आसा म्हणून ताका रिजायन जावचो पडलो. आनी हे 1 म्हयन्या भितर तेंचें जें मॅनिप्युलेशन जालें, म्हाजेर बिहाराक केस रजिस्टर जाली, बॉम्बेसून म्हाका नोटीसीस येयली, मागीर ती केस मागीर सावथ गोवा SP कडेन पावली, सावथ गोवा SP कडसून मुरमाड गोवा पुलीस स्टेशनार पावली, मुरमाड गोवा पुलीस स्टेशनार क्रायम ब्रांचान पावली. हे सगळे घडले 40 दिसां भितर. हांवें एक कंप्लेंट दिवन आयज 40 दीस जाले. त्या कंप्लेंटीचेर अजून पर्यंत कसलें इन्व्हेस्टिगेशन जावन नासलें. वुमन पुलीस स्टेशनाचेर कसले तुमी म्हाका सुद्दां आफोवना. आनी जे कंप्लेंट हांवें दिले तेजे भितर एविडन्स दिल्लेले, हे एविडन्स आसा हेजे भितर सगळे आसा म्हणून जे कांड जाला ते. बट आयज खंय तरी कंप्लेंट भायर मारला आनी एविडन्स आसा, जो मेन एविडन्स आसा तो एविडन्स काडला आनी क्रायम ब्रांचीन घेवन गेला. कंप्लेंट व्हरना. जर तुमी एविडन्स व्हरताले तेजे बरोबर कंप्लेंटी व्हरून थंयसर ट्रान्सफर करूंक जाय आसली क्रायम ब्रांचान. ते कित्याक करूना तुमी. सो हेज्या भितर हे खंय तरी ही केस काबार करपाक सोदता, बट आमी हे जावपाक दिवपाना. आमी ऑलरेडी आमची तयारी जाल्ली आसा कोर्टान येवपाची. म्हाजें दिसता चडांत चड फाल्यां आमी म्हणटा ती कोर्टान आमचें जे रिप्रेजेंटेशन आसा तें आमी घालतले आनी कोर्टानसून आमी ही केस फायट करतली. कित्याक सगळो जो डॉक्युमेंट आसा तो परत आमी कोर्टान प्रोड्यूस करतले.